आज आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन दिलं ऑन बिहाफ थ्रू शॅडो काउन्सिल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल हॅविंग कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट इन सिटी ऑफ मारगांव अँड हें रिप्रेझेंटेशन कित्या खातीर एक म्हळ्यार 31 मे सावन 31 पासून ग्रेस पिरियड आसता ट्रेड लायसन्स आनी सायन बोर्ड फीज फारीक करपाक अँड आफ्टर 31 ऑफ मे 1 जूनासून 25% लेट फीज लागपाक लागता फ्रॉम 1 ऑफ जून. सो ते आमी एक्सटेंशन दिवपा लायला कित्याक लॉकडावन आसल्या कारणान लोकांक पेमेंटूय करपाक येवपा मेळना आनी सगळें हें जाता. सो हे 25% डिफर कर म्हणून सांगला आनी चीफ ऑफिसरान मानून घेतला की इट इज अ जेन्युइन डिमांड आनी अप टू 31 जुलय हे ग्रेस पिरियड एक्सटेंड करपाक तेणी एश्युरन्स दिल्लें आसा. सेकंड जो डिमांड आमी घातला तो म्हणल्यार आतां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट फाटले मार्च साकून आज पासून बंद चालू बिजनसूय सारकें ना समजलें ना. त्या टायमार ट्रेड लायसन्स फीज जी आसा तातूंत 50% वेव करपाक लायला आनी तेच भाशेन सायन बोर्ड फीज आनी सॅनिटेशन फीज कित्याक दुकान कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट बंद आसल्या कारणान पयसो ते जनरेटर जायना वेस्ट समजलें ना. सो सॅनिटेशन फीज लावप म्हळ्यार एक इनजस्टीस. सो त्या कारणाक लागून आमी डिमांड केल्लो आसा की 50% ऑन ट्रेड लायसन्स सायन बोर्ड एंड सॅनिटेशन फीज हे वेव करचे म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा तशें. आनी हो डिमांड मेन म्हळ्यार हांव कॉन्फिडंट आसा की हे मानून घेतले म्हण कित्याक कावन्सिल सद्याक अंडर गोवा फॉवर्ड आनी ऑपोजिशन लिडर आसा म्युनिसिपल कावन्सिल आनी आमी पळयला तांकां लोकां खातीर ते एक डिमांड घालीत आसता गव्हर्मेंटाक. सो हो डिमांड जो ते स्वता फुलफील करपाक शकता तो डिमांड त्या फाटीर रावपाना इतलें आमकां कॉन्फिडन्स आसा आनी हे 50% वेवर हें कन्सिडर करतले म्हण आमकां गॅरंटी आसा. The Congress Digambar Kamal. So that being the case, it is very likely that even though it didn't occur to them in their mind, even though it did not occur to the chairperson and other council members, it has occurred to us. We have come to understanding that this is required. So even though we have put it, even though Shadow Council is the one to start, they should definitely give us a hand and help the traders at this time. Today I have received a representation to waive of the sign boards, trade tax and all other taxes. And I feel this is a genuine case, and because there is a COVID and there is no business in the Marga municipality, and so I had to look after why there are genuine demands also. So there is no any business, and they will not be able to pay any taxes for their road. They have to suffer a lot. So this I have to place for the council meeting, and whatever is there we will do it. This is a just case, and I think our council has to accept it. So last year then did release. See, I cannot talk on the last year because I was not the chief officer. If I was the chief officer, definitely the genuine are whatever demands are there, it is genuine demand. Because this is not only it is a universal thing due to COVID. All the business community has suffered a lot and is still suffering.